पर्यटन खाते स्पेशल पर्पज व्हेकल या खासा युनिटा सकल पर्यटनाक लागपी वेगवेगळ्यो साधन सुविधा उभारपी कामां करता। ह्या वर्सा SPVच्या कामांचो खर्च बजेटा परस दोबराच झाला। खात्यान सरकाराकडेन आनीक 90 कोटी मागल्यात। विषय निकतोच टुरिझम बोर्डाच्या बसकेत आयलो। SPV सकल कामांक 80 कोटींचे बजेट दिल्ले। सरकारान 72 कोटी मंजूर केले, 8 कोटी अजून दिवचे आसा। स्पेशल पर्पज व्हेकला वरवीं वेगवेगळी कामां चालू आसात। 80 कोटींचे बजेट, कामां 170 कोटींची। कंत्राटदारांची बिलां पावोवंक खात्याक जाय आनी 90 कोटी रुपया। बिलां फारीक केली ना जाल्यार कामां बंद पडपाचोय भंय आसा। 90 कोटींची ही कामां 3 वेगवेगळ्या कॅटेगरी सकयल हातात घेतिल्ली। राज्य बजेटा सकयल घेतिल्ल्या कामां खातीर 35.76 कोटी रुपया कमी पडटात। गोवा एट 60 नीती आयोगा सकयल घेतिल्ल्या कामांक 21.23 कोटी रुपया कमी पडटात। स्वदेश दर्शना सकयल घेतिल्ल्या कामांक 27.43 कोटी रुपया कमी पडटात। बॅलन्स लायबिलिटी पावल्या 5.31 कोटींचेर। ह्या सगळ्या कामांक खात्याक जाय आनी सुमार 90 कोटी रुपया। सध्याच्या हे परिस्थितीत स्पेशल पर्पज व्हेकला सकल आर्थीक वर्ष 2022-23 आनीक नवी कामां घेवप शक्य ना म्हण खात्यान टुरिझम बोर्डाच्या बसकेत स्पष्ट केला। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।